नमस्कार. आज हिंदू एकता मंच या माध्यमातून आम्ही सगळे एकटे आले असा आणि आज आमची जी मुख्य मागणी आज तुमच्यासमोर जी घेऊन आली आहे ती 16 मे 1546 या दिसा म्हणजे हो दीस अगदी गोयच्या इतिहासातलो अत्यंत काळोकुट्ट असं दीस आम्ही म्हणटा, अत्यंत वेदनादायी असं दीस आम्ही एका म्हणटा. आणि ह्या दिसा फ्रांसीस झेवियर हांच्यांनी पोर्तुगालचे जे राजा आशिल्ले पोर्तुगाल जॉन थर्ड म्हणून हांकां एक पत्र बरयलें आणि त्यांच्यानी मागणी केली की जे इन्क्विजिशन हा तर ते गोंयान लागू केले जावचे. आणि ह्या माध्यमातून आमकां सगळ्यांक खबर आसा की काही वर्सांनी गोंयान इन्क्विजिशन आयले, त्या पत्राची दखल घेऊन आणि खूप मोठ्या प्रमाणात हिंदूंच्यावर अनन्वित अत्याचार झाले. हिंदूंची अनेक मंदिरां तोडली गेली, अनेक हिंदूंका त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या माध्यमातून टॉर्चर केले गेले, त्यांच्यावर अत्याचार केले गेले, त्यांना बरे मारले गेले. ह्या सगळ्याचो एक निषेध म्हणून ह्या 16 मे हो जो दीस आसा तर तो आम्ही ब्लॅक डे म्हणून सगळ्यांनी करचो ह्या दृष्टीने आम्ही मागणी करता. आम्ही सरकारकडे आवाहन करता की सरकारान हो ब्लॅक डे दिवस म्हणून घोषित करचो. आणि ह्या माध्यमातून आम्ही जी मागणी करता की सर्व राष्ट्रभक्त जे नागरिक आसा तांकां आम्ही आवाहन करता की 16 मे ह्या दिसा सगळ्यांनी एकतर आपल्या हाताक ब्लॅक पट्टी बांदची किंवा आपलो जो सोशल मिडिया प्रोफाईल फोटो आसा तर तो ब्लॅक इमेज दवरपाची आणि या माध्यमातून आपलं सगळ्यांनी निषेध व्यक्त करतो अशा प्रकारची मुख्य आमची मागणी आहे. त्याचबरोबर गोवा इन्क्विजिशन हे जे सगळे झाले तर हेचो जो आमची पाठ्यपुस्तकां तेतून हे सगळो इतिहास अंतर्भूत केलो वचपाक जाय. त्याचबरोबर गोंयान इन्क्विजिशनची एक म्युझियम स्थापीत करची अशा प्रकारची आमची मागणी आसा. त्याचबरोबर अनेक जी मंदिरं वेगवेगळ्या ठिकाणी पाडली तर ती त्याच ठिकाणी ती मंदिर बांधली गेली वचपाक जाय अशा प्रकारची मागणी आसा. आणि सगळ्या राष्ट्रप्रेमी नागरिकांका आमचें आव्हान आसा की तुम्ही ह्या सगळ्या अभियानात मोठ्या संख्येन सगळ्यांनी सहभागी जावचे, पाठिंबा दिवचो आणि राष्ट्रभक्त जे कोण आसा त्यांनी आपलो स्वाभिमान या आंदोलनाच्या माध्यमातून या ब्लॅक डेच्या माध्यमातून प्रदर्शित करतो. नमस्कार. सगळ्यांक आमी ह्या माध्यमांतल्यान आव्हान करता की हिस्ट्री इतिहास हो दडपपाचो प्रयत्न चालला आणि एका सायडीन अराष्ट्रीय तत्वां ही वाडपाक लागल्या. सो आमची प्रत्येक राष्ट्रभक्त नागरिकाची जबाबदारी आसा की ह्या दृश्टीन आमी हो जो ब्लॅक डे पाळपाक जाय. आणि जो पर्यंत एखादी पट्टी आमी बांदून वचना, ब्लॅक कपडे घालून वचना किंवा आमी एकत्रीत येवन तशे तरेन ब्लॅक कपडे घालून सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जागृती करना तो पर्यंत हो प्रश्न विचारचो ना. एक ल्हान भुरगो सुद्दां फाल्यां जेन्ना प्रश्न विचारतलो ही बाबा पट्टी तुवें कित्याक बांदल्या तेन्ना ताका हे आन्सर येतले, तेन्ना हिस्ट्री सांगली वतली, तेन्ना ती चालना मेळटली. म्हणजे एक ट्रिगर पॉयंट जाय. आणि ह्या दृश्टीन हो ब्लॅक डे प्रत्येकान आमी पाळप खूब म्हत्वाचें आसा. कारण आमचेर जे जाणट्या नेण्ट्यांचेर पुर्वजांचेर जे अत्याचार जाले, जे अन्याय जाले, जी मंदिरां तोडफोड जाली तो सत्य इतिहास आसा. हो हांगा घडलेलो आसा ह्या आणि हांगासल्या जाणट्या नेण्ट्यांनी तो भोगला. मागीर ताच्या विशयी आमी उलोवपाचें ना, ताचेर आवाज काडपाचो ना. अशें जी कितें दडपशाही चल्ल्या त्या दृश्टीन हो ब्लॅक डे पाळप सगळ्यांनी गरजेचें आसा. परत एकदा आमी आव्हान करता आणि त्या बरोबर आमच्या सगळ्या जे शासन करतले, प्रशासन करतले, पण समाज म्हणून आमची प्रत्येकाची जबाबदारी आसा. हांगा धर्म हो भाग न दवरता राष्ट्र इन्क्विजिशन हो आमच्या राष्ट्रा वयलो आघात आसा, आमच्या देशा वयलो आघात आसा, ह्या गोंया वयलो आघात आसा. ह्या दृश्टीन सगळ्या गोंयकारांनी हाचो 16 तारीख निषेध करचो. तुम्ही हालींच पयलें आसतलें 6 मे मोठ्या प्रमाणात साजरो करपाचो चालू जाला. 16 मे कित्याक 16 मे ब्लॅक डे पाळूंक जाय, आमी सगळ्यांनी पाळूंक जाय. ही राष्ट्रीय तत्वाची वयर अराष्ट्रीय तत्वां वयर सरता, ताका राष्ट्रीयत्वाची आणि स्वाभिमानाची जी चिंगारी आसा हेच ताका उत्तर आसा. आणि ह्या माध्यमांतल्यान आमी परत एकदा आव्हान करता सगळ्या समाजातील लोकांक की तुम्ही राष्ट्रभक्त ह्या दृश्टीन ब्लॅक डे साजरो मनया, एकत्रित करा, वैयक्तिक करा, सोशल मिडियाचो वापर करा, पण त्या माध्यमांतल्यान जागृती जावपाक जाय. ही आमची प्रत्येकाची जबाबदारी आसा. नाही, हिंदू एकता मंच म्हणून काही मागण्यो आमी ज्यो आसा त्यो सरकाराकडे केल्ली आसा. तितून ही जी मागणी आसा प्रामुख्यान की 16 मे जो आसा एका ब्लॅक डे म्हणून सरकारान मान्यता दिवची आणि तो तशा पदान त्याची जाहीर आणि घोषणा करची. कारण त्याच्या फाटल्यान मोठो इतिहास आसा. आमी फक्त प्रत्येक वेळा हो जो विशय आसा फ्रांसीस झेवियरचो हो प्रत्येक वर्सा जो आसा तो अशा पद्दतीने खटकत आसता. आणि त्यामुळे एक कितें आसा की
आमच्या लोकांक पयलीं हांगासरल्या लक्षान येवपाक जाय, तांकां कळपाक जाय, यूथ जे आसा किंवा यंग जे आसा हांकां पयलीं कळपाक जाय की नेमको इतिहास जो आसा तो कितें आसा. बरेच जाण म्हणटा इतिहास आमकां कित्याक वचपाक जाय, आमी सगळे आतां बरोबर रावता, पण ना. आमकां लक्षान येता की गोंयान जे आसा ह्या दिसांनी किंवा काही काळ आमकां दिसता की मोठ्या प्रमाणात युथांचें डिनॅशनलायझेशन जाता हांगा, मोठ्या प्रमाणात डिनॅशनलायझेशन. आनी त्यामुळे इतिहास जो आसा, इतिहासान कितें घडलेलें आसा तें आमच्या युथांक कळपाक जाय, युवकांक कळपाक जाय, जाल्यारूच हो इतिहास जो आसा तो कितें आसा हो लक्षांत तेंच्या येतलो. त्यामुळे 16 मेक जर आमी ब्लॅक डे असो घोशीत केल्या नंतर बरेच वेळा बरेच युवक जे आसा येवन दीस नेमको कित्याक लागून आमी ब्लॅक डे डिक्लेअर केला हे जे आसा सोदपाक ते लागतले अशें म्हाका दिसता. त्यामुळे हो दीस जो आसा तो प्रामुख्यान ब्लॅक डे म्हणून डिक्लेअर करचो अशें आमची मागणी आसा. दुसरी आमी मागणी मागल्या ती म्हणजे हे जे एकूण इन्क्विजिशनचे जे इन्क्विजिशन घडलेलें आसा तो इतिहास जो आसा तो पाठ्यक्रमान येवपाक जाय. शालेय पाठ्यक्रम आसतले किंवा कॉलेजचो पाठ्यक्रम आसतले, ह्या पाठ्यक्रमान ते येवपाक जाय, ज्याच्यामुळे भुरग्यांक ल्हान वयान ते लक्षान येतले की नेमकें कितें जाल्लें त्या वेळाचेर. तिसरो आसलो मंदिरां जी उध्वस्त केल्लीं आसा ती मंदिरां जी आसा त्याच जाग्याचेर उबी करची. मुख्यमंत्र्यान अशें म्हटिल्लें की सगळे मेळून आमी एक मंदिर उबें करतले अशें जी तेजी घोशणा जी आसा तेचो खरो म्हणजे आमचो तेका विरोध आसा. ज्या जाग्यार मंदिरां उध्वस्त जाल्लीं आसा त्याच जाग्यार तेंच्यांनी मंदिरां जी आसा ती उबी करची अशी आमची मागणी आसा. त्याच बरोबर इन्क्विजिशनान जे अत्याचार जाल्ले आसा त्या संदर्भातले म्युझियम गोंयान एक जावपाक जाय. ही मागणी जी आसा ती परत आसा. आमी परत एकदा तेजी मागणी करता की ही म्युझियम जे आसा ते जावपाक जाय. कित्याक पॅरीस सारख्या ठिकाणी अशा प्रकारचे म्युझियम ऑलरेडी आसा जेतून इन्क्विजिशनान कितें कितें घडलें हेचें सगळें प्रदर्शन जें आसा तें पळोवपाक मेळटा. गोवा हो ट्युरिस्ट स्पॉट आसा, त्यामुळे ट्युरिस्ट मोठ्या प्रमाणात हांगासर येता. तांकां लक्षान येवपाक जाय की गोंयान त्या वेळाचेर कितें घडलेलें इन्क्विजिशनच्या वेळाचेर. ते म्युझियमच्या माध्यमातून ह्या सगळ्या ट्युरिस्ट लोकांक किंवा देशभरच्या लोकांक हे लक्षान येतले. आणि त्यामुळे म्युझियम हे बेगिनात बेगीन सरकारान त्याची व्यवस्था जी आसा ती करपाक जाय. आणि शेवटची मागणी जी आसा ती म्हणजे आत्तापर्यंत ज्या ज्या देशामध्ये इन्क्विजिशन जाल्लें आसा त्या ठिकाणी पोप जो आसा त्याने माफी मागलेली आसा. गोवा हे अशें एकूच स्थान आसा ज्या जाग्याचेर पोपान अजूनय माफी मागूंक ना. आणि त्यामुळे आमी हिंदू एकता मंच म्हणून मागणी करता की पोपान माफी मागपाक जाय गोंयकारांची. ज्या पद्दतीन हांगा इन्क्विजिशन जाल्लें आसा त्या सगळ्या लोकांचे आत्मीय जे आसा ते हाय करत आसतले. आणि त्यामुळे सगळ्या गोंयकारांची पोपान जी आसा ती माफी मागपाक जाय ही आमची शेवटची मागणी आसा. धन्यवाद. ते इन्क्विजिशनान खुबशे हिंदू लोक वाटेले गेले आणि कॅथलीक जाले. तांकांय उलो मारता तुमी कितें तुमचे बरोबर जॉयंट जावपाक? राष्ट्रभक्त म्हटले आणि सगळे धर्माचे सगळे लोक दिसता स्वाभिमान आसा जांकां दिसता हांगा अत्याचार जाला प्रत्येक जाण हातून सहभागी जावं. सगळ्यांनी जावचे, सगळ्यांनी वापरपाचे. तुम्ही आमी अशेंच म्हणटा वेगळे ना. ख्रिश्चन जे आसा ते तेंचे पूर्वज हिंदूच आसा न्ही. तांकां तेन्ना न्यू पण ज्या पद्दतीन आता तेंचे एकुणशे वागणे जर पळयले जाल्यार ते सामके वेगळेच आसता. तांकां खबर आसता तेंचे पूर्वज आहा ते हिंदूच आसा. आमी काळो दीस म्हणला फर्स्ट टायम तुमी हे केला काय तेच्या पयली मागणी केल्ली पहिले फावटी मागणी. ही मागणी करपाचो हेतू कितें म्हणजे इतकी वर्सां आतां येना आतां ह्याच टायमार तुमकां कसो विचार येयलो की जावचो म्हणून? वाडले प्रचंड प्रमाणात अराष्ट्रीय तत्वां. दुसरो तुमी हालींच पयला आसतले एक प्रवाह अजून चालू आसलो. आमी ह्या तरेन आमचे राष्ट्रीयत्व जाले पूण अराष्ट्रीय तत्वां आनीक मोठ्या प्रमाणात. सगळ्यात म्हत्वाचो भाग जो आसा तुमी विचारलो खरोच बरो प्रश्न आसा. कारण आमचो इतिहास आनीक दबडपाचो प्रयत्न जालो म्हणून ही मागणी आवश्यक आसा की कळूनी सगळ्यांक खरो इतिहास हातूंतल्यान भायर कोणाकडसून हें जाता आनी कोण करता अशें दिसता तुमकां तो इतिहास? जी अराष्ट्रीय तत्व हे आमी तुमकां सांगले जी ताकद आसा जांकां हे दडपपाचें आसा, जांकां हे सत्य समोर हाडपाचें ना आसा. लोकांक कळपाक जायना हो इतिहास हे चुकीचे आसात. सत्य आसा ते कळूंकूच जाय आनी इन्क्विजिशन जाला जाल्यार ते कळूंकूच जाय. जावंक ना जाला हाचे विशयी कोणाचोच दुबाव ना जाल्यार ते कितें आसलें तें कळून आमी लिपोवन कितें दवरता. धार्मीक सलोखो तेन्नाच पाळलो वतलो जेन्ना सगळ्यांक सगळो इतिहास वेवस्थीत खबर आसतलो. अर्दो इतिहास लोपोवन धार्मीक सलोखो केन्नाच शक्य जावचो ना. ते विन विन सिच्युएशन न्ही. एका सायडीन विन एका सायडीन लूज सिच्युएशन.
तुमी परत संग्रहालय करपाचो असो म्हटला गोवानी, पूण ते संग्रहालयान अशें कितें दवरतलें अशें मागीर बांदलो जालो, पूण तेतून कितें आसतलें कशें कितें एक म्हणजे आसतलें? पॅरिसान जो संग्रहालय केल्लो आसा, स्पेनान जो हे केल्लो आसा संग्रहालय, तो संग्रहालय इन्क्विजिशनान ज्या पद्दतीन अत्याचार केले थंयच्या लोकांचेर, तशाच प्रकारचे हांगासर जे आसा ते अत्याचार जाल्ले आसा न्ही, ते कशा प्रकारचे अत्याचार जाल्ले आसा, कशे केले तेंच्यांनी, हे जे आसा हेचे सगळे पिक्चरिकल आसतले किंवा ते साहित्य पूण तें साहित्य ते गोंयांत खंय सगळें आसा? सगळें आसा. आर्टिफिशली आडकोलाचेर आसा. आर्टिफिशली म्हणजे ते आसा खंय गोंयान आसा अशें दिसता तुमकां इतको जो तुमी सांगता पळय संग्रहालय जाचो? गोंयानूय आसा आनी पोर्तुगालानूय आसा, हे दोनूय ठिकाणी आसा हे सगळें. त्यामुळे तो हाडपाक जाय, सरकारान तो हाडून तो तेजें प्रदर्शन जें आसा तें करपाक जाय. उद्देश कितें आसा आणि की लोकांक हे कळपाक जाय न्ही कितें कशा प्रकारे. आणि एक विचारलं तुम्ही पोपान माफी मागची म्हणून ह्या बद्दल तुम्ही ताका पत्र बी बरयतले. आता तुम्ही प्रेस आम्ही कॉन्फरन्स घेतली जाहीर- म्हटली म्हणून जायना, सो तांकां तुम्ही कितें आमी लेखी धाडटले? आमी नक्की ऑनलायन केलं हे आसा ऑनलायन चालू आसा हो विषय. आणि सगळ्यात महत्वाचो आनी एक भाग जो आमी विसरूंक जायना, गोवा इज अ ट्युरिस्ट प्लेस आणि हांगा कितलेशेच ट्युरिस्ट येतात. तो खरो इतिहास तांकांय कळून न्ही, हांगा येतले बाकी सगळे पळोवन वता, मागीर हो म्युजियमूय विजीट करून न्ही, म्युजियमानूय कळटले तांकां येतले तेन्ना भितर की कितें आसा ते तरेन मांडपाचें, कितें करपाचें हे सरकारा कडेन आसा. बाकीचे आमी जाय जाल्यार सगळे हेल्प करूं शकता, पिक्टोरियल व्यू करूं शकता, 3D करूं शकता, खूब आसा ऑप्शन्स. पूण मेन ट्युरिस्ट इतले येतात तांकां जे आयज सत्य आसा, आनी खूब आयज सोशल मिडियार पळयलें जाल्यार तांकां आयज बऱ्याच लोकांक क्युरियोसिटी जाला की गोवाचे खरो इतिहास कितें. कारण बाकी देशांत जे असले तसो हांगा गोंयचो इतिहास ना. तुम्ही सरकारात मिळून मुख्यमंत्र्याची भेट घेऊन जे सांगताले की खरो इतिहास त्यांना लोकांना सांगा म्हणून. 100% आम्ही बऱ्याच वेळा मांडल्या, आम्ही केल्या बी. तुमकां खबर आसतलें NCERTच्या टायमार तर आम्ही बदल करून हाडले आनी पुस्तकाय बदलल्या. सो हिस्टॉरिकल फॅक्ट्स येवचे हे आमचे डे 1 पासून मागणे. आणि म्हाका दिसता तुमी हाचे सगळे जाण सहमत आसतले, कोणाकूच खोटो इतिहास नाका. तुम्ही म्हटले सेंट फ्रांसीस झेवियरान लेटर बरयलेले रुलरांक पोर्तुगीजान की हिंगा इन्क्विजिशन हाडा. हे फॅक्ट खंयचे मेळ्ळो तुमकां फॅक्ट काय? हे आमी म्हणिना. ना तुमी म्हणल्यार इतिहासकार. इन द खंयचे हिस्टोरियन बरयता. हिस्टोरियन बरयला. हे बरयलेले आसा. रेफरन्सीस आसा. इट इज नॉट कोण आमी म्हणिनाय, इट हॅज द रेफरन्सीस. सरकारा खातीर त्याच खातीर आमी मागणी करता न्ही की तुमी Open ताजेर करा व्यवस्थीत म्हणून, बरया. कोण आसा एक्सपर्ट तांकां बसय करा सगळें आनी लोकांक पावोनी. आता तुमच्याकडे तो डॉक्युमेंट बी कितें आसा? आत्तां हांगासर आमी तो एक घेवन येवंक ना, पूण ते सगळे डॉक्युमेंट्स जाय जाल्यार आमी तुमकां सांगूं शकता, आमी बसू शकता, उलोवंक शकता, कांयच प्रॉब्लेम ना पूण आसा खंयचे तरी आसा, पुस्तकां तुम्ही वाचला आसा, म्हणटा. तुम्ही वाचला म्हणटा. तुम्ही वाचला म्हणटा. ट्रॅव्हलरांचे आसा. तुमकां चार्ल्स डेलॉन म्हणून हो जो आसा ट्रॅव्हलर आसा ताचे हातून बुकांनी बरयला. अशे कितले जाणांचे उल्लेख आसा. नेटार मेळटा ते सोडा, पूण प्रत्यक्ष गोंयच्या बुकांचेर आर्कायज सगळे कडेन आसा. बरें बरें थँक्यू. थँक्यू. देव बरें करूं.